आमचे मोगाळ गोंयकार भाव दो आनी भयणी दो तो व्हिडिओ हांवें काडलो थोडे दीस पयलीं एक वीक पयलीं इट हॅज पिक्ड अप ऑलमोस्ट 30,000 व्ह्यूज आनी म्हाका सांगपाक खुशालकाय भोगवता की जायत जाण येयले आमगेले आनी आमकां हेल्प करून आमी सगल्यांनी बाराबर मेळोन हिंगा साफ केलें. आतां मुगेले फकत एक रिक्वेस्ट आहा ते किर्लोसीम पंचायता पोटये मातशें प्लीज कोणेंय तांकां टॅग करचें आनी कोणेंय तांकां कळीत करचें की आतां हें तुमी मेनटेन करून दवरचें. एटलिस्ट 3-4 गार्बेज बीन तरी मातशें हे एरियांत घालाय प्लीज. आनी एक जात जाल्यार एक सेक्युरिटी पर्सन दवराय आनी कोणेंय तरी येन हिंग कितें तुमी येयाय कोणूय येयाय यू विल टेक एडवांटेज ऑफ दीस प्लेस. पूण मातशें प्लीज घाण कोण वचनाकाय बॉटल हिंगा थिंगा फोडनाकाय गार्बेज बिनाक घालाय आनी रेस्पेदान वसाय प्लीज. म्हजी मागणी आहा आतां थोडे एक म्हयन्या भितर गोडे पावस जोडटलो मुगे मागणे सगळे गोंयकारां प्लीज तुमी आतां येवचे आनी हे आमचे केसरवाल स्प्रिंगान पोत्तोन आमी येवन न्हांवचे आनी हेजो आमी फायदो घेवचो. विवा गोवा गोंयकारपण आमी सांबाळचें. देव बरें करूं. आनी आय वूड लायक टू ऑल्सो थँक द रॉस्तो टीम Cecille and her team. So thank you very much for joining Grafton Bob आणि यार सगळे सांगाती देव बरें करूं सगळ्यांक. सारक्यो गोंया आमच्यो वाचल्यो त्यो उदकाच्यो झोऱ्यो खुशाल काय बोगो ट्युरिस्ट म्हणटाले पळोवंक दिसतात काय बऱ्यो. गोरमेच्या तेंपार आमकां तोंडाय मेवंक देवान रचल्यो ल्यो कोऱ्यो. आतां ते झोरीक आमी पळयत तर आमच्या काळजाक कोत्ता सोऱ्यो. आदल्या काळार पावसांनी गीम उदक नासतानाशी ते झोरीचे घोसघोशांनी उदक व्हांवो. मागीर नातराचे पायशे माय माया म्हयन्यान जावन एकठांय ते झोरीशी वचोन बरेंच उदक न्हांवो. आतां आरवोले केसारवाल झोरीचे पळोवंक जायना कचरो बरो थंयसर घालूंक जायना पावो. कोण कालसाक पडटा गावो दोळ्यार पड्डो हाडला कावो. एनवायरमेंट मोत्र्यांक सोद्यांचो आरफावो. उदक बरें म्हूण सायंटिस्ट सांगता स्वता सातून. मॅग्नेशियम कॅल्शियम सोडियम पोटेशियम खूंय आसा तातून. पाणाचें उदक तें भलायके बरें उतरां दोरात गुंतून. हेच उदक पिवन पुर्व शेमोर वर्सां जियेले पोया चिंतून. सांगता पुरावे मेवोन झोरीचें उदक पिवोन आदी दुयेंस पासून बरें जायी कोणाचे. मोत्र्यांनी दोंगर फोडून दोंगराचेर बिल्डिंगां काडून झोऱ्यो कबार करून दुयेंस हाडले जोडाचे. तेंच उदक येवन बायांनी आमकां पिवयले मायांनी. मोत्र्यांनी कातरले झाड बऱ्या फळाचे. कोण काळीज वयता दुगोन त्यो बायो गेल्यो सुगोन. देखून कोळंबीचें उदक पिवचें पडलें नळाचें.
मुंबई स्प्रिंग म्हणून एक उदकाची फॅक्टरी आसा पुयांतलो दोर मारून ते उदक विकता ते केसोरीचे उदक बाटल्यांनी भरून भायल्या गांवान चोरीचो फायदो काडटा ताचो बरो उपयोग करून आनी आमचे गोंया चोरी आसलेले जागे विकून काताक चोरून फॉरेनराची कुडपोन्नी तांची कातपोंग दिसता दोन्नी ही झोरीचे उदक पितात ना तर विचारा झोरीचे उदक पियत तरी पोटाक हिरवण जाता बरी देखून वखद म्हूण पितात ताक्या संवसारा संवसार चोरयो सामान दोत्ता आनी गोंया पिड्यार कोत्ता देखून उलो तुका आमी माता वायचेर करा बेगीन सगले फुडें सोरा सगलो कचरो काडून भायर मारा आनी भांगाराच्यो आमच्यो चोरयो सामान दवरा My friends, the roster team, then my friends from Taliga, my son is here. We have contributed our time for Keserwal Spring so that we can beautify it. Beautify it in the sense we can see all the garbage that's here. It's been dumped by the people coming here, whether it can be migrants, locals, youngsters. We don't know who are coming over here. But basic responsibility is to take your garbage back home. You can see this. People have just dumped things over here. This is not a dumping area. It's our spring. And if we don't retain it, it's going to get destroyed forever. First of all, there are very few springs that are going to be existing with all this climate change that's happening. Our springs are going to dry up and we need to protect them. And it is so freaking sad to see so much of garbage being around here. And especially shampoo sachets and washing powder sachets. I mean, people are using this as a washing area. It's no longer a spring area. And we have Multani Mitti, we have natural springs. I mean, it breaks my heart because growing up, this has been a place where I used to come with my family as a young kid. Today I have brought my kids to clean the place, not even to use the spring, to clean the place. So you can imagine what a drastic change when I was 10 and now my son being 10 is. And I'm almost 14. So I don't know what my son is going to get in the years to come. So we have to be as civilized citizens and start acting now. Protect Goa before it's destroyed.